येवकार हांव जवाहर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. गोंयकारांनी आतां पुलिसांचेर चलयला टिकेचो फारपेट. केसी हाताळपाक करचे पडटा बाबा पुता. पुलिसांचे काम करपाचे पद्दतीचेर विरोधी पक्ष फुर्योज. माड बाणसाय फारपेट प्रकरणात पुलिसांनी उखल्ल्या आनीक 5 कामगारांक. रेवबंदी आसूनय कशे कितें चलतात वेव्हार, लोकांकय जाला अजाप. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या एका गटाचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावाचेर हल्ला बोल. बेकायदेशीरपणान दसून रावला कदेलाक. मागतात बेगोबेग दिवचो अध्यक्षपदाचो राजीनामो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोवा पुलीस वेगवेगळ्या खुनांच्या प्रकरणांक लागून भोव चर्चेत येयल्यात. तेतूंतलें एक प्रकरण म्हटल्यार भाजपा फुडारी सोनाली फोगटची हत्या. ह्या प्रकरणान गोंयांतल्या पर्यटन मळाची बरीच धुलाई चलयल्या. विरोधकांनी गोंय पुलिसांचेर फारपेट केलोच. आतां हैदराबाद पुलिसांनी गोंय पुलिसांक दोश दिवपाक सुरवात केल्या. गोंय पुलीस ह्या केशींत सहकार्य करिना अशें तांचें म्हणणें. ताचेय फुडें वचून पुलिसांनी एका थळाव्या मिडिया हावजाक सांगलां गुवळी वखदां विकपी कांय गोंयांत राबितो करून आसात खंय. गोंय पुलिसांनी अर्थातच हो आरोप फाफुडला. और हमारा कम्युनिकेशन जब भी उनसे होता है तो हमको नेगेटिव ही रिजल्ट आता है. उल्टा जो जिसको पकड़ने जाना है वो मिलता नहीं. हाँ, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है. हम गोवा पुलिस को अभी ओपनली भी बोलते हैं कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं. गोवा पुलिसांनी जे तरेन गोंयांतली खून वा कथीत हत्येची प्रकरणां हाताळ्ळी ते पद्दतीचेर लोकांनी तांकां उजरावन काडल्यात. सिद्धी नाईक, सोनाली फोगाट आनी हालींच मोहम्मद आगाक मांडवीत पडून आयिल्लें मरण. ह्या सगळ्या गजालींनी एक गजाल समान दिसून आयल्या. ती म्हटल्यार पुलिसां कडल्यान गरजेचें सहकार्य मेळूंक ना. वयल्यान केस वेवस्थीत हाताळात अशें सांगपाक बाबा पुता करचें पडलें. कलंगूट पुलीस स्टेशन आमी आदले दिसा त्या साहेबान आमकां रेकॉर्ड काडलेले कितें मोबायलान कितें कितें आहा तें. आनी आमचो वालदोणा मोर्चा आसलो म्हटल्यार त्या दिसाक आमकां तेणी साहेबान आपयले थंयसर. म्हटल्यार ते कोण कोण जबान्यांक सगळ्यांक कोणाक कोणाक आहा तितल्यांक हाडपा खातीर तूं वळखता काय कितें म्हणून म्हाका थंय बसोन दवरलो तेंच्यानी. अशें करता करता रातची आनी ते बागा टू कलंगूट ते कपडे तुजे मेळात म्हणून ते साहेबान मॅडमीन ते आमकां घेवन गेले, चल्यान घेवन गेले. हांगा बॉडी मेळ्ळ्या म्हणाली, तर फुटेज ना म्हणाली, सीसी कॅमेरा ना म्हणाले अशें सांगला. आनी बस स्टोर गिरवाड्या तशेंच ती नर्सरी कडेन ती फुटेज हाडून आमकां कंप्युटराचेर दाखयली. हरियाणाची भाजपा फुडारी आनी टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाटाच्या मरणाक सुरवेक असैमीक अशी नोंद जाल्ली. मुख्यमंत्र्यान तर तिका काळजाच्या आताकाक लागून मरण आयलां अशें सांगून सोडलें. ताका लागूनय लोक फुर्योज जाल्ले. ड्रग्स दिवन तिका मारली असो आरोप जालो. पोस्टमार्टमाची मागणी फुडें आयली. दखल दिवपा सारकी गजाल म्हटल्यार कल्लीज रेस्टॉरंटात पार्टी करतना ती निमणे कडेन दिश्टी पडिल्ली. ताका लागून देशभर गोंयच्या ड्रग्स व्यवहाराची चर्चा जाली. मैंने पहले भी रिटर्न में दे रखे हैं. उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह. गोवा आने का कोई प्लान था नहीं था और इनका प्री प्लान्ड मर्डर के लिए ही इनको लाया गया. घर के सदस्यों को गोवा आने के बारे में, सोनाली जी के गोवा आने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. फिल्म के शूट के लिए आए थे, लेकिन हमने आके इन्वेस्टिगेशन किया, मेरे परिवार ने आके, तो हमें यहाँ पर ना ही तो कोई कलाकार वगैरह मिले, ना ही कोई फिल्म का शूट था. होटल के 2 रूम बुक थे और वो दोनों ही 2 दिन के लिए बुक थे. हमारे पूछने पर सुधीर सांगवान ने बताया कि फिल्म की शूट के लिए 24 अगस्त को फिल्म की शूट होगी. मांडवीत जाल्ल्या अपघाता उपरांत बेपत्ता जाल्ल्या मोहम्मद आगाच्या मरणाचे बाबतीतय पुलिसांनी व्हडलीशी रूच दाखयली ना. न्हंयत पडिल्ली कूड सोदपाकय एक दीस वचचो पडलो. 4 दिसां उपरांत कूड ऑफशोर कॅसिनो लागसार उफेतना दिसली. पालकांनी आरोप केलो, चल्याची कूड उदकांत आसली तरी फुगली ना. ताचे फकत भितरले कपडे आंगार आशिल्ले. कपलातल्या जखमेंतल्यान रगतय व्हांवतालें. कूड वळखुपा खातीर पुलिशेंत गेल्ले त्या वेळार पुलीस कॉन्स्टेबलान
वायट वागणूक दिल्ल्याचोय घरच्यांनी आरोप केलो. तुम्ही म्हाका सांगा 4 दीस ब्लड जाल्ली बॉडी कशें रक्त व्हांवतलें आनी ताका कांयच इंजरीज ना आनी सगळे आनी हेल्मेट पळया हेल्मेट जर ते हांव कितें म्हणटा जर त्या टायमार ताका लागला इंजरी जाल्यार तेन्ना कितें आसपाचें हेल्मेटाक लागपाचें रक्त नाल्यार त्या आरशाक ते गाडयेच्या आरशाक जर बसला हेल्मेटा वांगडा तेन्ना आरसो काडून तो हेल्मेट काडून दवरून मागीर जंप मारचो ना न्हू तेंच्यांनी ताका मारला आनी एका थंय तर व्हरून दवरला आनी तेंच्यांनी काल राती हाडून तेजी बॉडी उडयला हे हांव डायरेक्ट एक्युजेशन करता कित्याक हे म्हाजी डायरेक्ट एक्युजेशन कित्याक ना जाल्यार तेजी ब्लड जावंक नासली बॉडी आनी तेजी कपडे काडले हांगा वयले ते प्रश्न मी खंय गेले ते ब्लॅक त्याने क्लियर म्हटलं न्हू हुडी एडजस्ट करा कितलो फोटींग उलयता तो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 2 दिसां आदी गोंय पुलिसांनी माड बाणसाय बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या प्रकरणात 5 जाणांक धरिल्ले. आता ह्या 5 जाणांक जामिनाचेर सोडल्यात. जंय फारपेट जाल्लो ती सुवात सध्या रेंव काडपाचो हॉटस्पॉट जावन रावल्या. पुलिसांनी या वाठारांतली सुरक्षा वेवस्था खर केल्या. या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या वावरांत वांटेकार आशिल्ल्या आनीक 25 जाणांक चौकशे खातीर आफयल्ले अशेंय अधिकाऱ्यांनी सांगलें. पळयात अधीक्षक सॅमी तावारीस कितें सांगता तो. मर्डर केसी बद्दल इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. दुसरी केस आमी जी केल्ली रिगार्डिंग सँड मायनिंग काल तांकां 5 जाणां कोर्टांतलो बेल मेळ्ळा पूण तांकां आमी इंटरोगेशन तांचें चालूच आसा. आनीक रिगार्डिंग मर्डर केस सगळे एंगलांच्यान इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. जाता ती आमी ट्राय करीत आसा कितें तर क्लू मेळपाक आनीक ही केस बेगीनच्या बेगीन डिटेक्ट करता. 20-25 लोक हाडले जे आमकां दिसता ते सस्पेक्ट अशे जांचेर आमी इंटरोगेशन करपाचें जांचेर आमी वॉच दवरपाचें जांकां व्हेरीफाय करपाचें हे लोकांक आमी हाडयत आसा आनी आयज जवळ जवळ 20-25 लोकांक इंटरोगेशन चालू आसा. बिरेस्तारा रेंव काडपाचे सुवातेर जाल्ले फारपेटीचे फाटभुंयेर ह्या लोकांक अटक जाल्या. माड बाणसाय हांगाचे न्हंयेत रेंव काडपी 3 कामगारांचेर कोणे तरी गुळयो घातल्यो. 3 मदल्या एकल्याक जाग्यारच मरण आयलें. दुसरो गंभीर जखमी जाला. पुलीस खून प्रकरण आनी बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या 2 केसींचो पुलीस तपास करतात. गोवा 365 खातीर कुडचडच्यान प्रहर सावड्डेकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत पळया फुडल्यो खबरो. घरचो गणपती कलेक उर्बा आनी माची दिवपी दैवत जावन रावला. भोवतेक घरांनी घरांतल्याच कलाकारांनी केल्ले काल्पनीक आनी देखणे देखावे पळोवपाक मेळ्ळे. पळोवया नार्वे तळेवाड्यावयली देखणी आरास. मये नार्वेच्या तळेवाड्यार गोकुळदास साळगांवकाराच्या घरांत चवथीकडली पारंपारीकता जपून दवरल्या. अंदू पानाच्या दोणा पासून केल्ले डेकोरेशन सगळ्यांचे लक्ष ओडून घेतालें. दत्तराज, हर्ष, गौरांग, ज्ञानेश्वर आनी धोडू साळगांवकारान तातूंत योगदान दिलां. पळयात.
गोवा 365 खातीर नार्वेच्यान जवाहर बर्वे. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 31 जुलयाक चर्चिल आलेमावाचो कार्यकाळ सोंपलो. तरीकय चर्चिल बेकायदेशीर रितीन कदेलाक दसून रावला. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या वांगड्याच्या एका गटान अध्यक्ष चर्चिल आलेमावाचेर खर टिका केल्या. GFAचे घटनेकडेन आडनदर करून 31 जुलयाक जाल्ले सर्वसाधारण संस्थेचे बसकेत वेंचणुकेचो अजेंडा कुशीक काडून वेंचणूक घेवपाक चर्चिल अपेशीत थारला. GFA कडेन संबंधीत क्लबांनी आरोप केला. GFAच्या घटनेच्या कलम 22 प्रमाण दर 4 वर्सांनी एजीएमात वेंचणूक जावची अशें वांगड्यांचें म्हणणें. अध्यक्ष आनी कार्यकारी समितीची मुजत सोंपल्या अशें वांगड्यांनी सभाघरांत कळयलें. पूण अध्यक्ष आनी सरचिटणीसान ही गजाल सबज्युडीस आसा अशें संस्थेक कळयलें आनी अध्यक्षान बेगोबेग बसका सोंपयली. चर्चिलान GFAचेर नेमणूक करपा खातीर अध्यक्ष आनी प्रशासक म्हूण पद सोडचें अशी मागणी केल्ल्याचो आरोप वांगड्यांनी केला. The last date of executive committee was on 31st July. After that, the committee can't go forward with their decisions. The administrator has to take charge of GFA. So we request the administration of GFA to announce the date of the election as fast as possible. The administration should go forward and have the election as fast as possible. Otherwise, we have to take the club into confidence and go forward with the requirement. वेळापत्रकाचेर वेंचणूक जावंक नाशिल्ल्यान AIFFचेर फिफान बंदी घाली. चर्चिलान आपली धूव वालंकाकय कार्यकारी समिती बायपास करून AIFF वेंचणूक आयोगात नामांकीत केल्ली हाची याद वांगड्यांनी करून दिली. AIFF वेंचणूक आयोगात वालंकाक बेकायदेशीर रितीन नामांकीत केल्ल्यान वांगड्यांनी GFA आनी AIFFच्या योग्य न्यायीक मंचा कडेन अपील करपाचो निर्णय घेतला. In 2018, there was a press note issued by the president of Churchill Brothers, dated 28 July 2018, fighting for elections because the term of the old committee was over by the 31st. Or the tenure is 4 years, whichever is early, they have to move out. But now the present committee wants to stick on to that table or the chair. 31st July we had a meeting. Practically everyone was saying, have the election, have the election. Why he is hesitant to have the elections? What is the reason behind it? He wants to continue? Or is he trying to press all the executive committee members to support him? No one is supporting him personally. But what I am saying is, when you talk something, you act and show. Baba, as per the constitution, elections are to be held by the 31st July. With the approval, you can extend by 3 months to 6 months if the general body gives you the approval. The wrong thing and illegality he has done as he has sent his daughter Walanka Alemao to AIFF for voting. It is shame on our executive members of Goa Football Association that they are not, as per the Churchill Alemao, he says that his daughter is more educated in football than the executive committee members. If he don't have any confidence on the executive committee members, just to send one executive member for the voting rights, so it is very bad on our Goa Football Association and for the football lovers. Without the concerned committee, he has selected his daughter. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. शेनवार आनी आयतार गोंय सुखें उरूं येता. अशें आसलें तरी कांय कडेन पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळटली. आयतारा तापमान 31 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. शेनवार तसो सुकोच पडलो. कांय किरकोळ वाठारांनी पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळ्ळी. 7 तारखे उपरांत पावस वाडूं येता, पूण गोंय वा महाराष्ट्राच्या दर्यादेगांचेर हवामानाची अशी खाशेली शिटकावणी ना. उंचेल्या लाराचीय कितें शिटकावणी ना. आयज रातीं उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियसा मेरेन सकयल देंवपाची अपेक्षा आसा. सप्तकाचे निमणे कडेन मातसोसो पावस. आयतारचे चडीत आनी उणें तापमान 31 आनी 25 डिग्री सेल्सियस.
नुस्तें मारपी बोटकारांक कितें खाशेली शिटकावणी ना. उंचेली लारां उसळपाची शक्यताय ना. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळयो परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.